गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव सांजवी तुमकां येवकार दिता। नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर। भाजप सरकाराची 28 मार्चाक सोपूतविधी जातली। ताचेच दुसऱ्याच दिसापासून विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जातले। 30 मार्चाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प सादर करतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे वांगडा 11 मंत्री 28 मार्चाक पहिल्या टप्प्यान सोपूत घेतले। त्या उपरांत मार्च म्हयनो सोंपपाक फक्त 3 दीस उरिल्ल्यान सरकारान 29 मार्चाक अर्थसंकल्पी अधिवेशन घेवपाचे निश्चित केला। त्या प्रमाण 29 वेर सकाळी भाजपा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करतले। त्या उपरांत राज्यपालांचे अभिभाषण जावन अर्थसंकल्पी अधिवेशनाक सुरवात जातली। उठा संघटनेच्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशी मागणी उठा संघटनेन मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केली। अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षण, शेड्युल्ड एरिया आनी ट्रायबल काउन्सिल ह्यो 3 मागण्यो भाजपा सरकारान पुराय करच्यो अशें उठाचें म्हणणे। ह्या वेळार प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, सतीश वेळीप, दुर्गादास गावडे, रुमाल्डो फर्नांडीस आनी मोलू वेळीप हजर आशिल्ले। आमी ते मेरेन विरोधी पक्षान उरली जाल्यार डिलायला लोबोची ही उतरां एका सर्वसामान्य मनशाक प्रश्नांच्या वादळान उडोवपा सारकी आसा। शिवोली मतदारसंघातली नवनिर्वाचित आमदार डिलायला लोबो हाणें पणजे जाल्ल्या एका खासा मुलाखतीत केल्ल्या ह्या वक्तव्याक लागून राजकीय पावड्यार खवदव पडला। एक नवो वाद उप्रासला। गोवा शिपयार्ड भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदतले। तशेंच भारतीय कोस्ट गार्डा खातीर 8 बोटी बांदपाचे कंत्रातय गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा। बेगीनूच ह्या दोनूय कबलातीचेर सय जातली। मालमत्ता आणि लग्नातल्या वादांतल्यान विनायक चंद्रकांत देसाय हाचे अपहरण करून ताका जिते मारपाची धमकी दिवपाचो प्रकार मेर्शे हांगा मंगळारा राती घडलो। पोरणे गोंय पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 7 जाणांक अटक केल्या। अटक केल्ल्या मदीं क्षमता देसाय, कल्पेश रायमाले, ऑस्वल्ड कोसेसांव, प्रलय लोटलीकार, राजेश फातर्पेकार, रुबन फर्नांडीस आनी उद्देश फातर्पेकार हांचो आस्पाव आसा। अपहरणाचो हो प्रकार मेर्शे हांगा नार्वेकार बिल्डिंगेंतल्यान जालो। दुबावितांक फिर्यादी विनायक देसाय हाका ताच्याच मारुती अर्टिका गाडयेंतल्यान अपहरण केलें आनी ताका दोनापावला एका कुडींत बंद केले उपरांत ताका मारपेट करून जिते मारपाची धमकी दिली। बुधवारा सकाळी पोरणे गोंय पुलिसांन कागाळ नोंद केल्या। तीन एप्रिलाक जुवारी पुलाच्या डेक पातळीची नोंद आणि तपासणी करपाच्या कामा खातीर सकाळी 6 ते 9 वरां मेरेन पूल सगळे तरेचे येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या काळान अवजड येरादारी बोरी पुला वटेन वळयतले। प्रवाशी आनी हलक्या वाहनां खातीर कुठ्ठाळी आगशी अशी फेरीबोट सेवा आसतली।
मोपा विमानतळ वाठारांतल्या 6 ट्रकांक अचकीत उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. बुधवारा सकाळी ही घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हे ट्रकांक उजो लागिल्ल्याचें कळटा. मोपा विमानतळाचे कामा खातीर महाराष्ट्रांतले शेकड्यांनी ट्रक कामाक लायल्यात. बिरेस बुधवारा सकाळी उजो लागिल्ल्याचें कळटकच उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो मागयल्यो. मात उज्यान सगळे ट्रक लासून गोबर जाले. कांय दीस फाटीं मोपा विमानतळाचें काम करपी कांय कामगारांनी पगार दिवंक नाशिल्ल्यान तिडके नेटार भितरल्यो गाडयो फोडिल्ल्यो. एका सप्तका भितर ही उज्याची घडणूक घडल्या. पणजे शारांत मुख्य रस्ते कुशीक जायरात करपी गाडयो कशा कश्योय पार्क केल्ल्यान हेर पार्क करपी गाडयांक ह्या जायरात गाडयांचो त्रास जाता. मुंबय उच्च न्यायालयान ह्यो जायरात गाडयो रस्त्या कडल्यान 50 मीटर पयस दवरचो आदेश दिल्लो. पूण ह्या आदेशाचें आयज मेरेन पालन केल्लें दिसून येना. ह्यो जायरात गाडयो हेर गाडयांची सुवात आडखळून दवरता. कुडचडे सावड्डेच्या लोकांक उदकाच्या बिलांचो प्रश्न उप्रासला. पयलीं उदकाची बिलां कमी येतालीं, आतां 6 म्हयन्यांनी एकदांच बिलां आयल्यान आनी लोकांक परवडचे परस चड बिलां येता. एका वटेन सरकारान फुकट उदक दिवपाचें सांगलां जाल्यार दुसरे वटेन कुडचडकारांक भरपूर बिलां येतात. ती बिलां सारकी करून दिवची आनी बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक धाडची अशी मागणी कुडचडच्या लोकांनी केल्या. सरकार कोणाचेय आसूं, मोगो पक्ष मात सरकारांत आसता. आपली विचारसरणी आनी मतां बदलून मोगो पक्ष सदांच सरकारान आसता. 2022 वेंचणुकेच्या आदीं मोगो पक्ष मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर बेजार आशिल्लो. मात आतां मोगो पक्ष सत्ताधारी भाजपा वांगडा सरकार स्थापन करपाचे वाटेन आसा. मोगो पक्ष म्हणल्यार गोंयच्या खंयच्याय सरकाराक धरल्यार चाबता आनी सोडल्यार धांवता अशी गत जाल्या. खणी येरादारी आड परतून रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या लोकांच्या हातीक कांयच लागलें ना. प्रशासन तांचो आवाज आयकून घेवपाक तयार ना. 3 जाणांक अटक करून पुलीस संरक्षण खणमालाची येरादारी चालूच दवरली. गोय कोंकणी अकादमी पणजी आनी विद्या प्रमोदिनी वाणिज्य शिक्षण संगण आनी वेवस्थापन महाविद्यालय परवरी गोय घडोवन हाडटा 21वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन. हे संमेलन शेनवारा आनी आयतारा म्हळ्यार 26 आनी 27 मार्चाक जातले. ह्या संमेलनाच्या पयल्या दिसा मुखेल सोयरेमण नामनेचे लेखक, नाट्य कलाकार, अर्थतज्ञ दीपक करंजीकार हजेरी लायतले. जाल्यार दुसऱ्या दिसा परवरी मतदारसंघाचे आमदार रोहन खंवटे मुखेल सोयरेमण हजेरी लायतले. दोनूय दीस कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, व्यक्तिचित्रण ह्या सारकेल्या सत्रां ह्या 2 दिसांत जातली.
गोय वैजकी विद्यालयान शिक्षण वर्ष 2021 ते 22च्या PGMD MS डिप्लोमा अभ्यासक्रमांच्या राज्य कोट्यातल्यान 50% जाग्या खातीर प्रवेश दिवपा खातीरची समुपदेशन तशेंच प्रवेश प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. प्रवेश पात्रताय टक्केवारी प्रमाण उणी केल्या उपरांत पात्र थारिल्ल्या नव्या उमेदवारांचे वेवस्थे खातीर समुपदेशन तशेंच प्रवेश प्रक्रिया फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला. नव्या वेळापत्रका प्रमाण समुपदेशन तशेंच प्रवेश फेरी 25 मार्च 2022 दिसा सांजेच्या 3 ते 5 वरां मजगतीं जातली. समुपदेशन तशेंच प्रवेश फेरी उपरांत दिल्ल्या अभ्यासक्रमाक जाग्याचेर प्रवेश घेवपाची निमाणी तारीख 30 मार्च 2022 दिसा सांजेच्या 5 वरां मेरेन आसा. कुडचड्यार बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या कडेन वीज पेड नाशिल्ल्यान पुतळो काळखांत पडला. कुडचडच्या प्रवेश बाजारांत मुख्य जाग्यार हो पुतळो आसा. ह्या पुतळ्या कडेन काळोख आशिल्ल्यान लोकांनी राग उक्तायला. चांदर, मडगांव, सांगे आनी कुडचडे बाजारांत वचपी रस्त्यार वीज आसा, पूण ह्या पुतळ्या कडेन मात काळोख पडटला. कितले दीस सावन काळोख आशिल्ल्यान ह्या विशीं देखरेख समिती वांगडा तेजस पंचवाडकरान हांकां विचारून हाचेर चर्चा केल्या. मठ ग्रामस्थ हिंद सभेचे वतीन दर वर्सा मनयतात तो जांबावलीचो श्री दामोदर संस्थानाचो शिगमोत्सव अंदू बुधवारा 23 मार्च ते मंगळारा 29 मार्च मेरेन तरेकवार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयतले. फाटली 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून तो सादेपणान मनोवचो पडिल्लो. ह्या वर्सा तो व्हडा दब्याच्यान मनोवपाचें मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन थारायला. 29 मार्चाक जांबावलीचो गुलाव जातलो. अमेरिकेच्या ह्युस्टन ह्या शारांतल्या एका सुपरस्टोरांत काम करपी जॉनी डायस ह्या चांदरच्या तरणाट्याक एका अनवळखी मनशान गुळी घालून मारून उडयलो. जॉनी कारकून म्हूण सुपरमार्केटांत काम करतालो. तो सोंपिल्ल्यान चांदर रावपी ताच्या आवयचेर आतां व्हड संकट आयला. हे घडणुकेचो निशेध करीत गोंयकारांनी हे घडणुकेचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या. उदका पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान आसगांवच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यान वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. आमदार डिलायला लोबो आनी पंचायत मंडळाकूय आफोवन गांवच्या लोकांनी तांची बाजू मांडली. नळाक सारके उदक येना देखून आसगांवचे लोक चाळवल्यात. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी आनी अधिकाऱ्यांक केली. उदका पुरवण कशी सारकी जायना तें पळोवपाक भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी पळोवणी करतले. सडये शिवोली वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचें काम चालू आसा. हे काम बेगोबेग बंद करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दोंगर कातरून दिल्लीचे कांय लोक विला बांदपाक सोदतात. ह्या कामाक पंचायत लेगीत तांच्या सांगातान उबी आसा. गोंयचो सैम काबार करून तुमकां घरां बांदूंक दिवचे ना अशें म्हण थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक हरकत घेतल्या.
मडगांव केटीसी बस स्टँडार बांदपी बेकायदेशीर बांदकाम मडगांवच्या पालिकेन निषेध केला. 15 दिसां भितर हे बेकायदेशीर बांदकाम बंद करचे. बांदकाम खात्यान नगरपालिकेचो ना तर दक्षिण गोंय नियोजन उदरगत मंडळाचो परवानो नासतना ह्या कामाक सुरवात केल्ली. ह्या संदर्भात गोवा केंद्रान बेकायदेशीर बांदकामाची कागाळ नोंद केल्या. दोनूय बांदकाम बेकायदेशीर आसात. ह्या बांदकामाक कायदेशीर कांयच कागदपत्रां ना. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाची बातमी पेपरांत आयिल्ली अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो अधिकारी अग्नेलो फर्नांडीसान दिली. गोयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत 75 कोटी रुपया खर्च करून केरी तेरेखोल पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली. पूण ह्या पुलाचें काम फाटल्या कांय वर्सां सावन अर्दवट उरलां. ताका लागून तेरेखोल वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सरकारान बेगोबेग हो पूल बांदून पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पेडण्या वाठारांतल्या केरी आजोबाच्या गार्डनाची दुर्दशा जाल्या. सोबितीकरण करून सरकार त्या सुवातेचेर उदक सोडटा काय कितें असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. लोकांक बसपा खातीर बाग खातिल्ले ते आतां मोडल्यात. तशेंच लायटीचे खांबे आसा पूण तांकां बल्बूच ना. पर्यटकांक बसपाक सुवात लेगीत ना. सरकारान हे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. केरी तेरेखोल दर्यादेगेर सरकारान अजून मेरेन पर्यटकां खातीर कांय सुविधा करूंक ना अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या. फाटल्या वर्सा वादळाक लागून पुराय वाठार नश्ट जाल्लो. हो वाठार पर्यटकांनी हालींच भरता. पूण लोकांक गरजेच्यो आसात त्यो मुळाव्यो सुविधा हांगसर आसून लेगीत लोकांक तांचो वापर करूंक मेळना. पणजे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार रस्त्या कुशीक पार्क बांदपाचें काम चालू आसा. हो पार्क धाकट्या भुरग्यांक खेळपाक आनी व्यायाम करपाक फायद्याचो थारतलो. ह्याच हेतान हो पार्क बांदपाक घेतला. ह्या पार्का भितर पर्यटकां खातीर धाकटो गार्डन आसतलो अशी माहिती मेळ्ळ्या. हरमल वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले लोकांक उदक ना. थळावे लोक उदका खातीर वळवाळे काडटात. नळाक उदक आसल्यार पासून फक्त 2च कळसुल्यो मेळटाल्यो. ते खातीर लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा. कितलेशेच दीस जाले थळावे लोक उदक नाशिल्ल्यान कागाळ करता पूण तांचे कोणूच आयकून घेना. नळाक उदक येना पूण नळाची बिलां मात दर म्हयन्याक चुकनासतना येतात.
मांद्रे आशवे वाठारांत 7 दिसांचो शिगमो जाता। 7 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात। देवकार्यान ह्या शिगम्याक सुरवात जाता। उपरांत धाकट्या भुरग्यांचे खेळ जातात। त्या उपरांत भुमिका देवीचो भार येता। देवी नाचता आनी तळयेर न्हावपाक वता। 7 दीस पारंपारीक तालगडी नाच जाता। उपरांत रोमटा जाता। रोमटा घराघरांनी भोंवता। निमाणे दीस धुवट खेळटात। गोवा टॉप 25ची खबरो ह्यो आयज हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।